कोलवाळसून आमी शेजारी म्हापशा एक कडेन शेजारी तेच्या पेक्षा चड आमी जवळ म्हणटा ते ज्या टायमार हांव 2007 निवडून येयल्लो तेन्ना जीत ल्हान आसतलो 18 वर्सां पयलींची गजाल. जीत आनी जिताचो फ्रेंड रुपेश नायक म्हणून 2 व्हॉलीबॉल प्लेयर आनी तेंच्यांनी म्हाका निवडून हाडपाक जवळ जवळ 15 दीस तो भोंवलो. आतां तुमकां तो नवो आसतलो राजकारणांत तेका निवडून येयला आतां पयलीं एकदां उबो रावलो डिफीट जालो पूण राजकारणाची आवड तेका काम करपाची आवड हें सगळें लक्षांत घेवन म्हाका त्या टायमार तो जवळ जवळ ते रुपेश आनी तो पुलिसूच आहा अजून जीत आमच्या बरोबर पावलो. आनी हें जिताचें म्हणजे तळमळ कशी आसची राजकारणांत वचून जावं बाकीच्यो गोश्टी वेवसाय कसो आसचो वेवसायान कशें रावचें हें सगळें तशें ल्हानपणांत तो शिकलेलो आहा. आनी जेन्ना तो हांगा येयलो त्या टायमार CRZ यांचे कोस्टल टुरिस्टीक मतदारसंघ आनी जवळ जवळ हांव ह्या भागार खूब भोंवलो आहा. म्हाका दिसता पयलीं 7-8 वर्सां मागीरूय म्हाजो रेवेन्यूचो जाल्लो किरण पाणी आसतालो. सो म्हाकाय हो मतदारसंघ तितको म्हणजे वोटिंगाच्या हितून ना पूण भोंवन अदुवन खूब लागीं आहा. आनी आयज पळोवंक गेल्यार तेजे तेणे जे सरकार आहा जे आमचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे तेंच्यांनी पळयलें की फिशींग कम्युनिटीन फिशिंगान तर गेले जाय जाल्यार आमी देशा आमच्या जगान खूब फुडें आहा खूब एक्सपोर्ट करता. जेन्ना जास्तीत जास्त फायनान्शियल परिस्थिती देशाची वाडटली जाल्यार हेजेर भर दिवपाक जाय. आनी हेज्या खातीर 2019 पंतप्रधानान फिशरीज मिनिस्टर सुरू केले ते बारकायेन सर्वे करून तेज्या उपरांत तेंच्यांनी स्कीम काडली प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना आनी तितून अशें केलें की फिशरमॅनांचे बरोबरूच बाकीच्या हितूनय कितको उत्पन्न जातलें त्या प्रमाणे जेन्ना आमी आयज हांगा बसल्या जमल्या हे दर्यांच्या नुस्त्याचें उलयता तेन्ना त्याच बरोबर आमचे सायंटिस्टूय आमचे कडेन खूब फुडें आसात. तेंच्यांनी RIS आसूं बायोफ्लॉक आसूं क्रॅप फार्मींग आसूं आर्टिफिशियल म्हणजे लँड फिशींग कितकी डिवेलप करप हेजेर खूब भर दिल्लो आहा. आनी ह्या खातीर खूब प्रमाणान सवलती दवरलेल्यो आहा. आनी हे सगळें करता आसतना फिशींग कम्युनिटी फिशरमॅनांक ट्रेडिशनल फिशरमॅन कशें फुडें व्हरप तेंची सॅक्युरिटी कशी आसप तांकां तेंचें आरोग्य जावं दर्या तांकां कशें सेफ करप सॅक्युरिटी आसप हेजेरूय जास्ती भर दिला.